नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मायनिंगांतल्या रिणावयले सप्टेंबर 2012 उपरांत व्याज आनी कांय प्रमाणात प्रिन्सिपलूय माफ करूंक स्टेट बँक, कांय राष्ट्रीयकृत बँकोय तयार। एप्रिल मेरेन केसी क्लियर, सहकारी बँको फाटीं। झारखंड, जम्मू काश्मीरात बीजेपीन गाजयले काँग्रेसीचो धुंवर। झारखंडात बीजेपीक बहुमत, जम्मूत बीजेपीचे वारे, मात विधानसभा त्रिशंकू। नॅशनल कॉन्फरन्स पीडीपीचे बीजेपीक शिनाल। मुरगांव स्कुलांतले बलात्काराचे केशींत 2 वर्सां उपरांत मुरगांव पुलिसांनी शिक्षक आनी प्युनाक केली अटक। पुरावे ना केले, घाळपणा केलो म्हूण आरोप। मुखेल आरोपीचो पत्तो ना। दाबोळे विमानतळार कस्टम्सान धरले 1.5 कोटीचे भांगर। एअर इंडियाचे दुबय गोवा फ्लायटीचे टॉयलेटीत लिपयल्ले 6 किलो भांगराचे बार। मिनाची पावणी करतना सुरवेक दिल्ले उतर पाळचे, ना जाल्यार मांडवी जुवारीत बार्जी नांगरून दवरपाची बार्जवाल्यांची सरकाराक शिटकावणी। खबरो विस्तारान। मायनिंगांतले लोकांक दिल्ले रिणावयले सप्टेंबर 2012 उपरांत व्याज आनी कांय प्रमाणात मुद्दलूय माफ करूंक स्टेट बँक धरून कांय राष्ट्रीयकृत बँको तयार जाल्यात। येता त्या एप्रिल मेरेन चडश्यो केसी क्लियर करतले। बाकीच्या नॅशनलायज्ड बँकांनी गोंय सरकाराचो प्रस्ताव मान्य करचो म्हूण स्टेट बँकेचे गोंयचे प्रादेशीक ब्रांचीन सुचयला। मात रिझर्व्ह बँकेची मान्यताय नाशिल्ल्यान सहकारी बँको तयार नात। मायनिंगांतले जाळवणदारांकडच्यान बँकांक येणे आशिल्ले हजारभर कोटींतले सुमार 600 कोटी राष्ट्रीयकृत बँकांचे, उरिल्ले सहकारी बँकांचे। स्टेट बँक धरून कांय नॅशनलायज्ड बँकांनी ट्रकवाल्यांक 40% आनी बार्ज धनियांक 30% मुद्दल माफ करपाचें थारायला। 30 सप्टेंबर 2012 सावन रिणावयले सगळे व्याज माफ करपाचें थारायला। मायनिंग बंदी उपरांत पातीशेर जाल्ले बार्ज, टिप्पर आनी ट्रकवाल्यांक येवजणेची थाकाय मेळटली। Many of the banks have come forward and based on their approvals from their boards, they have also conveyed it to the state government. So we also wanted the other banks to very quickly do it. I was told by many of the other major banks with good exposure that they are also receiving applications and they have started. It's an ongoing process and this process will continue, but March is a deadline that we have set for ourselves. आरबीआयची मान्यताय नासतना सहकारी बँकांचे बोर्ड नॅशनलायज्ड बँका भशेन निर्णय घेवंक शकनात। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचो अध्यक्ष उल्हास फळदेसायान राज्यस्तरीय बँक समितीच्या 87व्या बसकेन वेवसायीक बँका भशेन सहकारी बँकांचे बोर्डाक निर्णय स्वातंत्र्य दिवपाचे म्हूण मागिल्ले। आनी म्हाजे आज तांकां म्हणलें आसलें, आरबीआयची ऑथॉरिटी आसा तांकां, की आमी जे स्टेटमेंट केल्ले कडेन आसा की हें पळय कॉमर्शियल बँकांची स्कीम हांकां तुमी होकार दिल्ले आसा तसोच आमकां दिवचो। आनी तेजेर तांची म्हणणें कितें आसा, आमचे सेंट्रल ऑफिसार धाडून दितात आनी आमी हें करता म्हणून असो एश्योरन्स दिलें ताणें मिटिंगेक। सुमार 8000 ट्रक, बार्जी आनी मशीनवाल्यांनी घेतिल्ले रिणांतले बँकांचे सुमार 1000 कोटी आडकल्यात। तातूंत सुमार 600 कोटी राष्ट्रीयकृत बँकांचे, उरिल्ले सहकारी बँकांचे। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। जम्मू काश्मीर आनी झारखंडांतले वेंचणुकेंत बीजेपीन गाजयले। दोनूय कडेन चवथे सुवातेर पावन काँग्रेसीचो धुंवर जाला। 81 सिटांचे झारखंड विधानसभेत बीजेपीन बहुमत गाठले, मात 87 सिटांचे जम्मू काश्मीर विधानसभेत एकूय पक्षाक बहुमत ना। बीजेपी 25 सिटांचेर दुसरे सुवातेर उरिल्ल्यान सगळ्यांत मोठी पार्टी पीडीपी आनी तिसरे सुवातेवयली नॅशनल कॉन्फरन्स कितें भुमिका घेता ताचेर बीजेपीची सरकाराची गणितां आसात। दोगांनी बीजेपीक शिनाल केला। जम्मू काश्मीरांत पीडीपीन सगळ्यांत चड 28 सिटां काडली। भाजपा 25 सिटां काडून दुसरे नंबरार आसा। काँग्रेसीचो धुंवर जालो। ओमार अब्दुल्लाच्या नॅशनल कॉन्फरन्सान 15 सीट काडले। बीजेपी, पीडीपी वा नॅशनल कॉन्फरन्सा कडेन सोयरीक करपाचे तयारेन आसा। बीजेपीचे बुधवारा संसदीय बोर्डाचे बसकेन कितें ते थारतले। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। झारखंडात बीजेपीक स्पष्ट बहुमत मेळ्ळा। झारखंडातय काँग्रेसीचो धुंवर जालो। जम्मू काश्मीर आनी झारखंड दोनूय कडेन काँग्रेसीचे युती सरकार आशिल्ले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। दाबोळे विमानतळाचेर कस्टम्स अधिकाऱ्यांनी 1.5 कोटीचे भांगर जप्त केले।
दुबय सावन चोरयां हाडिल्लें सुमार 6 किलो भांगर एअर इंडिया फ्लायटीच्या टॉयलेटीत आशिल्लें. भांगर कस्टमाच्या हाताक लागलां, मात ते हाडपी कोण तें अजून कळिल्लें ना. हे पयलीं कितलेशेच फावट कस्टम्सान दाबोळे भांगर धरलां ते शारजा आनी दुबयसान येवपी प्रवाशाच्या आंगार वा तांचे लगेजींतल्यान. पयलेच फावट फ्लायटीच्या टॉयलेटींत भांगर लिपयल्लें मेळ्ळां. घेवया एक विराम.